आमगे सगळं शेत आहा, शेता ह्या खालचा आमगे उदक व्हरपाचें आनी हो बंदार पयलींचो. ह्या बंदाऱ्या आमी अशें माती घालून गव्हर्मेंटान आमी माती घालून वयताले उदक. सद्या हें व्हळ आमी पुरयला, कोणी म्हणटा खबर ना. मागीर कितें करपा जाय तुमकां आतां त्या सद्या हें आमकां बंद करपा जाय, कित्याक आमच्या शेतां उदक व्हरपा न्हू सद्याक. मागीर सकाळ कितें करताले एक्झॅक्ट? सगळें आमी शेत रोयताले, शेत रोयताले. आतां गाय बी गेलाय सगळ्यो. आतां सद्या आमगे गाय रोयलाय, सद्या दोग जाणां गाय रोयलाय, शेत तण केला शेतां हें करपाक. आमी सादारण एक मागे आतां म्हाका 75 वर्सां जाला. सादारण एक 50 वर्सां पयलींसान आमी हिंगासान शेत रोयता आनी ह्या व्हळा बांद बीन घालून तांगे तें चालू आसलें. आनी तो कोण हो बांद बंद केला, हो हे बी बांदता सगळे हे देवळे बांदता सुद्दां बंदारे बांदता आमी शेता लागून बांदून गेले तेंचे कडेन. आनी आतां कोण बांदता कितें करता कांय खबर ना. तर आमगे हें जें उदक वचपाचें हें आसा तें हें बंद करून हो रस्तो आमकां नाका. तो रस्तो आमगे बंदाऱ्याचो आमकां बंदारो दिवचो. आमगे बंदारो तसो करपा जाय. सादारण म्हाका दिसता एक 3-4 म्हयने पयलीं माती घालून फिलिंग करताले कोण तरी. मागीर तेन्ना कोण तरी भुरगो मेळ्ळो म्हाका अननोन पर्सन. तेन्ना सांगलें तुमी स्टॉप करा, इलिगल हें कोताय वचना. कित्याक आतां म्हागे बापूय आसा तो 85 इयर्स आनी आमी भुरगेपणा हिंगा शेतां उदक लावपाक जावं आनी कितें भाजे बिजे कितें उदका गरज पडटा एप्रिला म्हयनो म्हणल्यार आमी ह्या खाडजा उदक व्हरून गोठो म्हणल्यार आतला. रामदास आसा जावं परेश आसा, हे सगळे लोक हे शेताचेर डिपेंड आसा. आनी ह्या खाडजाचें उदक कमीच कमी म्हाका दिसता 150 ते 200 लोकांक तरी बऱ्या पडटा. आनी त्या उदकाचेर आतां थोड्या लोकांनी गायी हाडून वेवसाय केला, भेंडे रोयता, कोण भाजी रोयता. आनी लोकांनी आतां एग्रिकल्चरान मातशें डायवर्ट जाले आसा लोक. आनी तितून भितर जर हे इनलिगल एक्टिविटीज जर हिंगा जाता, जर हो बंदारो आसा 1, 2, 3 1, 2, 3 हे तिनूय खांब्यांत फिलिंग करून तेणें आतां इनलिगल ह्या सगळें फिलिंग करून ह्या फातर पळय तुमकां दिश्टी पडटले. हे फातर सबंद फोडून तेणें ऑलमोस्ट तेणें न्हंय आसा ती फुल्ल तेणें ब्लॉक केल्ली आसा फिलिंग करून. आनी म्हाका दिसता सादारण म्हागे यादी तरी म्हाका दिसता म्हागे बापूय बी सांगता कमीच कमी 200 वर्सां तरी पयलींची खारीज आसा. आनी लोक पयलींसान तेज्या पयलीं कितलेशे वर्सां आसतले. आनी सबंद 200-300 ज्यो फॅमिली आसा ह्या उदकाचेर डिपेंड आसा. तेन्ना आसतना ही प्रॉपर्टी कोण तरी डेवलप करपाक कोणी घेतलो म्हण आयकलां कोण मडगांवचो किंवा वास्कोचो. आनी आमगेलो फुल्ल ओपोज आसतलो. आनी ह्या लोकांच्या कामा खातीर आमी सदांच फुडें आसतले. कित्याक जे लोकांक नाका ते नाकाच आमच्या वार्डांत. लोकांक त्रास जावपाक ना. कित्याक हेजे फुडें आमी गाय घेवपाक सोदता. आमी थोडे भुरग्यांक उमेद आसा, शिकले भुरग्यांक सगळे जॉब मेळपाक शक्य ना. ताका लागून आतां एग्रिकल्चरा मार्फत कसली जाल्यार सबसिडी मेळटा, हें मेळटा, त्याचो पुरेपूर फायदो घेवन लोकांनी आतां तितून मन घालपाचो विचार केल्लो आसा. आनी लोकांनी थोड्यांनी चालू बी केल्लें आसा. त्या वेळाचेर हें आतां पळय इनलिगल आसा. कन्सर्न जें डिपार्टमेंट आसा इरिगेशन त्या JE फुडें हांव उलयलां, तुमी येवन पळोवचें म्हण हांगा. तितून भितर आतां ते कित पर्यंत एक्शन घेता तें पळोवपाक जाय. आनी आमी हें कशेंच जावूं दिवपा ना. कित्याक आमगे ठाम हें आसा ह्या हेजेर आमी कांयच कशेंच हें करून दिवपाचें ना. आनी हेजे फुडें आमी कितें आसा तें गव्हर्मेंट कन्सर्न डिपार्टमेंटाक कंप्लेन बी करून आमी फुडें हें घेवन बसतले हो विशय. कित्याक हें कशें स्टॉप जावच ना. कित्याक हें केलें तितलें इलिगल. गव्हर्मेंटान बंदार पुरयला. ही आख्खी न्हंय दिश्टी पडटा. तूं कॅमेराचेर जाल्यार घे, हें फुल्ल हिंगा सबंद बंद केलें आसा. आनी हें उदक म्हणटा चालू उरपाचें. एप्रील म्हयनो म्हणल्यार उदकाचो सोर्स चालू. आनी आतां कितें जालां थिंगा शक्य ना आमकां बांय मारपाक जावं बोरवेल मारपाक. कित्याक नॅचरल जें उदक मेळटा पयलींसान हें फ्री मेळटा. आनी लोकांक आतां हेजे प्रमाणे लायटी बिला प्रमाणे ह्या सोर्साचेर लोकांक मातशें बऱ्या पडटा. कित्याक एक सादारण खंयचो धंदो करता जाल्यार प्रॉफीट मार्जीन जरी कमी उरलें जाल्यार हें उदक जर फ्री मेळटा. आनी ऑलमोस्ट फाटी MLA बी हाडून हें दाखयल्लें आसा. कित्याक दोनूय सायडीक बांदकाम करून बंदार आनी एक घालचो आनी उदक फुगोवन सादारण मे म्हयनो म्हणल्यार उदकाचो हो उरपा जाय सोर्स. म्हणजे तितून भितर आतां थोडेशे आतां कित्याक शॉर्ट टायमा भितर आमी इतले शेतकरी एक जालाय. पूण अशें जातलें जाल्यार 150-200 लोक एक जावपाक शक्यता आसा. कित्याक फुल्ल लोकांक उदकाची गरज आसा. इतलें करता मागीर इरिगेशनाक खबर नाका कितें तूं? कांयच कळना. हांवें चाल तांकां बाबा अशेंच चल्लां, तुमचें लक्ष ना काय कितें करता तर खंय काय हांवें म्हणल्यार अमके कडेन पळोवपाक या तर म्हणपाक तो कोण फ्लायींग स्क्वॉडाक ड्युटी आसा. आपूण म्हणपाक फाल्यां म्हणल्यार कितें तरी एक्शन घेता. पूण आमी लिगल कितें पळय आसा रिटर्न कंप्लेन दितलेच. पूण तेजे भितर कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा हेमी हेजेर वॉच दवरपा जाय. असल्यो गोश्टी म्हणजे वोड फिलिंग करून न्हंय पुरोवन जे बंदार पुरोवन पळय प्लॉटिंग चलता हें स्टॉप जावपा जाय. हें कशें जावूं दिवपा ना आमी.